पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार। आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार। आणि आयचो विशय आसा आमचो की ओपोजिशनाचें चल्लां कितें, की दिवाळेच्या पयले दीस नरकासुराच्या रातीन तुगेले सगळे ओपोजिशन सोडून आम आदमी पार्टी एका माचयेर आयले फातोड्ड्या। पण ताजो अर्थ कितें आनी खरेंच तातूंतल्यान कितें तरी कॉन्क्रीट भायर सरतलें काय कितें। आनी तीन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आज, तिनी विरोधी पक्षांतले। आमचे बरोबर गोवा फॉरवर्डांतल्यान आसात गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी विकासबाब भगत, काँग्रेसीचे फुडारी श्रीनिवासबाब खलप आनी एक आम आदमी पार्टीचे फुडारी वाल्मिकीबाब नायक। आनी एक अशी परिस्थिती आसा की सद्याक जर काँग्रेसी कडेन पळयलें जाल्यार अशें दिसता की काँग्रेसीन सद्याक दोन होड्यांचेर पांय दवरल्यात, एक अलायन्स आनी दुसरो नो अलायन्स। म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डान मातसो एक सांगोड बांदला, एक दोन होडी लागीं हाडून एक बांदपाचो प्रयत्न केला। आम आदमी पार्टीक म्हणटा की आपल्या कडेन आपली स्वतंत्र बोट आहा आनी कॅप्टनूय आसा म्हणून। सो नक्की हें सगळें वचून खंयची धक्या लागतलें हो म्हाका दिसता सगळे गोंयकारां मुखार आज प्रश्न पडिल्लो आसा। सो हांव सुरवात तुगेलो विकासबाब तुजे कडच्यान करता, कारण हें फातोड्डा घडलें म्हणटकीर म्हाका पयलू मान तुका दिवचो पडटलो सुरवातेक। सो कितें करपाचें चल्लां तुमचें आनी कितें जातलें आनी खरें कितें जातलें काय कितें? पळय, फाटल्या 15 वर्सां म्हणजे ही 13 वर्सां जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा आनी लोकांले जर जनमत आसा की विरोधी पक्षान सगळ्यान एकठांय येवपाक जाय आनी एकठांय येणारी निवडणूक जी आसा 2027 ती सगळ्यांनी एकठांय येवन ती लडपाक जाय। म्हणजे अशा वेळाचेर लोकांले जनमताचो आदर करून आमचे पक्षाचे फुडारी जो ओपोजिशना भितर सिनियर मोस्ट आसा म्हणजे 3 फावटी निवडून ताजें कर्तव्य जाता आनी ताजी जापसालदारकी जाता की सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो आनी येणारी निवडणुकीक लडपाची। आमचे पद्दतीन आमी प्रयत्न करतात आनी आमी केलाय बी, एक पावल मारलाय बी। आनी वारंवार आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भौमान्य विजय सरदेसाय हाणें सांगलां की 2027 एकठांय येवपा खातीर आपूण कितेंय सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा। हें वारंवार ताणें आपल्या विधानांतल्यान स्पश्ट केलां। ताजोच एक प्रयत्न म्हणून एक पावल आमी त्या दीस मारलें। हय, पण एक पावल तुमी त्या दीस मारलें, पण तुमकां दिसलें की आम आदमी पार्टीक आपोवची न्ही म्हणून। ना पळय कशें आसा, ज्या दीस गोंया भितर तांचे पार्टीचे कन्वेनर आयले ते अरविंद केजरीवाल आयले आनी येतना ताणें सुरवातच केली की काँग्रेसीचेर अटॅक करपाक, जी ओपोजिशन आसा। खरें म्हणल्यार 13 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा, ताणें तांचेर अटॅक करपाक जाल्लो। दुसरी गजाल म्हळ्यार ताका जर कोणी उडयला दिल्लीक जाल्यार तो बीजेपीन उडयला आनी ताका जर भितरूय कोणी उडयल्लो जाल्यार तो बीजेपीन उडयल्लो, जाल्यार ताजो अटॅक कोणाचेर उबारलो? स्वाभावीक बीजेपीचेर। तें सोडून तूं येवन जर विरोधी पक्षा भितर जर काँग्रेसीचेर अटॅक करता आनी तुजो स्टेटमेंट सरळ आसा की येणाऱ्या निवडणुकीक आपूण स्वतंत्र वतलो आनी 40 मतदारसंघां भितर आपूण आपले कॅन्डिडेट घालतलो, अशा वेळाचेर तूं सांगा म्हाका खंयच्या अर्थान आमी तांकां आपोवप? जाल्यार आमी खंयचे कितें म्हूण सांगून तांकां आपोवप? बरोबर, तांची मानसिकता ना। बरें, ह्याच प्रश्नाचेर हांव वाल्मिकी बाबा म्हण वतात आनी हांव आनी वेगळो प्रश्न विचारना, तुमचोच प्रश्न तांकां विचारता। कशें आपोवप काय म्हणटा ते तुमकां वाल्मिकी बाब? इतली सगळें तुमी करतकीर तुमकां कशें आमंत्रण दिवप तेंच कळना तांकां न्ही। पयलीं म्हळ्यार 3-4 राजकारणी एका स्टेजीर जे नरकासुराचें कॉम्पिटिशन आसा किंवा फुटबॉल कॉम्पिटिशन आसा किंवा नाटकाची स्पर्धा आसा ताजेर उबे रावन एक हात धरून फोटो काडला म्हणून तें अलायन्स जायना। Alliance is a serious business and I think Goa Forward and Congress Party should take it seriously. And if they had जाल्यार तांचो सोशल मिडिया इनचार्ज काँग्रेसीचो आज म्हणचो नाशिल्लो की अलायन्स अजून जावंक ना, सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काम करचें, जेन्ना जातलें तेन्ना पळोवया म्हणून। सो ऑलरेडी दे हॅव सीम टू हॅव नॉट अटॅच देमसेल्फ टू द अलायन्स। पूण जालो सुद्दां जाल्यार इज दीस अलायन्स एन अलायन्स ऑफ प्रिंसिपल्स? It is definitely not. I am not saying that. I'm saying that it is not even an alliance of convenience. It is a clear alliance of survival. आज गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी तांचे स्वताचे अस्तित्व धोक्यान आसा। आनी सांगता तुमकां कित्याक ते गोवा फॉरवर्ड जाके 3 MLA आशिल्ले आनी जे सत्तेन पावले, आज लोकांनी ती गद्दारी आवडूंक ना म्हणून तांकां एक आमदाराचेर सोडून दिल्लो आसा। आनी दॅट MLA
इज फायटींग इन अ प्रेस्टीज सीट फॉर द BJP. आमी याद दवरूंक जाय की बाब विजय सरदेसाय ऑलवेज विन्स विथ 1 to 1,500 वोट्स. 2027 ही इज गोइंग टू गो अगेन्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, म्हणून ताका घाम सुटला. दॅट इज वाय ही इज लुकिंग फॉर अलायन्स फॉर हिज ओन पॉलिटिकल सर्वायवल. सेकंड पॉयंट, काँग्रेस पार्टी जी आसा 2017 लोकांनी तांकां मॅन्डेट दिलो, ते CMच्या सिटाचेर झगडपाक उरले आनी सरकार घडोवपाक तांचे कडेन जालें ना. 2019 तांचे 10 MLA फुटून गेले. 2022च्या इलेक्शन लोकांक खात्री दिवपाक की बाब परत आमचे लोक डिफेक्ट जावचे ना म्हणून तांणी कितें कितें केलें ना. तांणी एफिडेविटाचेर सायन घेतली, राहुल गांधीक आपयलो, लास्टाक देवा कडेन वचून सोपूत घेतलो आनी हो सुद्दां सोपूत तांणी ताचो सोपूत मोडलो, देवाक सुद्दां फटयलो. परत तांचे 8 आमदार हातून गेले, BJPन गेले. सो आज जेन्ना ते लोकां कडेन वता, लोकूच तांकां विचारता बाबा तुमकां आमी कित्याक वोट दिवचो काय म्हणून, तुमचेर खात्री कशी करची. सो अगेन इट इज अ सर्वायवल क्वेश्चन फॉर द काँग्रेस पार्टी ऑल्सो. दॅट इज वाय आज म्हाका बरी गजाल आहा, तुमीच प्रश्न विचारतात, तेच प्रश्न घेवन हांव मुखाल्ली पॅनलिस्टां म्हऱ्या वता. पयलीं विकास बाबान विचारलो, तो घेवन वाल्मिकी बाबा म्हऱ्या गेलो. आतां वाल्मिकी बाब विचारता, तो घेवन श्रीनिवास बाबा म्हऱ्या येता. ते म्हणटात की तुमचेर विश्वास कसो दवरप. हें जेन्ना 2 फावटी जालां तेन्ना तुमचेर विश्वास दवरप कसो हो तांचो प्रश्न. आनी तुमी जेन्ना हे अनेक गजाल म्हणटानी, तुमचो सोशल मिडिया इन्चार्ज एक भाशे उलयता, तुमचो लिडर ऑफ ओपोजिशन माचयेर चडून दुसरेच कितें तरी सिग्नल दिता. हें मिक्स सिग्नल कितें ना, तशें कांयच ना. सगळ्यात पयलीं गोंयच्या सगळ्या लोकांक दिवाळीच्यो शुभकामना म्हाज्या तर्फे, काँग्रेस पक्षा तर्फे. एक्सप्लेन करून सांगता कितें जालां तें. लोकसभा इलेक्शना पर्यंत सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी जे आसात ऑपोजिशन, ते सगळ्यो वांगडा आशिल्ल्यो. त्या उपरांत जेन्ना अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयला, तो पर्यंत सगळ्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो ऑपोजिशनान सगळ्यो वांगडा आशिल्ल्यो. आतां केजरीवालान कितें तरी एक डिसिजन घेतलो, त्याच्या उपरांत आम आदमी पार्टी एक डिफरंट टोनान उलोवंक लागल्या. आमी काँग्रेस पार्टी एक्झॅक्टली सांगता कितें, वी आर द ओल्डस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा. आयज ह्या वर्सा आमकां 99 वर्सां जालीं गोवा काँग्रेस फक्त एस्टॅब्लीश जाल्यार, जी TB कुंडान गोंयान एस्टॅब्लीश केल्ली. फुडल्या वर्सा गोवा काँग्रेसीकूच 100 वर्सां जावपाची आसा. ह्या 2017 पासून जे आमचो ग्राफ सकयल वचत गेल्लो, 23 उपरांत आमी परत वयर सरूंक लागलेले आसात. आयज जे इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयलो लोकसभेचो, तर जो आमचो लेवल आदी आशिल्लो त्या लेवलाक आमी पावलेले आसात. आयज गोंयान आमी एज अ पक्ष संघटना ऑलमोस्ट आमची संघटना रिबिल्ड करीत आयिल्ले आसात. ऑलमोस्ट 1200 पोलिंग बुथाचेर आमी पक्ष संघटना आतां पर्यंत बांदलेली आसा. आमचें टार्गेट आसा की ह्या 2025 आमी 1,500 पोलिंग बुथाचेर काँग्रेस परत उबी रावलेली तुमकां दिसतली. मागीर अलायन्स ना फुडें सांगता. हय, लोकांची इच्छा गोंयच्या की सगळ्या ऑपोजिशनांनी एक जावचो. आनी इलेक्शन रिजल्टूय ते दाखयता. लोकसभा इलेक्शनाचो जर रिजल्ट तुमी पळयशात, नॉर्थ गोंयाचेर उलयता हांव, सावथ गोंयाचे सायडीक दवरया. नॉर्थ गोंयान 5 सीट आसात जे आमी म्हणूं शकता रेड सीट आसात, सामके टोटली आमचे अगेन्स्ट गेल्ले. 4 सीट आसात ते ग्रीन सीट आसात, ज्या जाग्यार आमकां लीड मेळिल्ली. आनी बाकी यू कॅन कन्सिडर येलो सीट्स, ज्या जाग्याचेर आमी जिखूं शकता. आतां सगळ्यान वायट जे आसात 5 सीट, तेतूंतल्या एकाच सिटाचें एग्जाम्पल दिता, तेतून तुमकां सगळें क्लियर जातलें. प्रियोची सीट, प्रियोच्या सिटान काँग्रेस पक्षाची असेंब्लीक खूब वायट परिस्थिती आशिल्ली. ऑलमोस्ट 300 कितें तरी वोट पडल्यात. तेच आयज काँग्रेस पार्टी खंय तरी पावल्या 4000 वोट पडले लोकसभेक. त्याच जाग्याचेर आरजीक 4000 मतां पडल्यात. म्हणजे अपोजिशनान 8000 लोक आहात. तुम्ही सांगता तुमकां हे एक जालें. सो वी आर डुईंग बोथ द थिंग्स टुगेदर. वी आर रिबिल्डिंग अवर ऑर्गनायझेशन. पण म्हाका एक गजाल सांगात श्रीनिवास बाब, तुमकां तुमी सांगता त्या कोतान तुमकां गोवा फॉरवर्ड कोता येता, तुमकां आरजी कोता येता, तुमकां आप कोता येना. आमी खंय म्हणटा ते तांच्यांनी म्हटलें न्ही. ते म्हणटात ओके, ते म्हणटात कोता येना. इश्यू कितें आसा सिंपल आहा. वी आर अ नॅशनल पार्टी काँग्रेस. आम आदमी पार्टी should also remember that they are a national party. जेन्ना एक नॅशनल पार्टी असता तेन्ना त्याचो नॅशनल जो टॉप ऑर्गनायझेशन आसा आनी स्टेट युनिट्स आसात,
तांच्या मदीं समन्वय जाय. लोकल डिसिजन्स लोकल लेवलाचेर जावंक जाय. दिल्लीच्या असेंब्लीन कितें जालें म्हणून त्याच्या वयल्यान गोंयचें डिसिजन जावंक जायना. थुंचुराक हांगा नाका म्हणटा तुमी. नो, तांच्यांनी घेवंक जाय न्ही. एज अ नॅशनल पार्टी दे शूड शो द मॅच्युरिटी देमसेल्फ. म्हाका ह्याच मुद्द्याचेर हांव तुमचे म्हऱ्या येता विकास बाब. तांणी तुमकां सांगलें की वाल्मिकी बाबान शब्द वापरले, दीस इज नॉट इवन अलायन्स ऑफ प्रिन्सिपल सोडूनच दी, नॉट इवन कन्व्हिनियन्स, इज अलायन्स ऑफ सर्वायवल. आणि नरकासुराच्या रातीन एका माचयेर येवप म्हळ्यार कितें अलायन्स जाता काय म्हणटा ते. पयलीं वाल्मिकी बाबान आमकां म्हणलें की आमी काँग्रेसी बरोबर गेले. वाल्मिकी बाब विसरले दिसता म्हाका, जेन्ना काँग्रेस 28 सिटां हांची आयिल्ली दिल्लीक, तेन्ना काँग्रेसीक घेवन हांगा गव्हर्मेंट केल्लो, तेन्ना प्रिन्सिपलान एथिक्स खंय गेल्ले तुमचे. दुसरें आनी हो म्हणटा की 3 सिटां वयल्यान आमी एकाचेर पावले, आनी तुमचो हो पडलो कित्याक अरविंद केजरीवाल. पडप हारप हो निराळी गजाल. आमी कितें म्हणटा की लोकांक जाय तसो सरकार जाय. लोकांक कितें जाय, सगळ्यांक एकठांय येयल्ली जाय. पूण हांचो जो नॅशनल कन्व्हेनर येता आनी सांगता, शापात आमकां सांगता 40 मतदारसंघ आपूण घालतलो, हांकां मागीर केरां काडनासून तो उलयता. हांचे जो प्रेजिडेंट आसा गोंयचो ताका जाय, अमित पालेकराक एलायन्स जाल्या, कारण ताणें म्हणलें कितें, आमकां आपोवपाक आपयल्ला तेणी म्हणून आमी गेल्ला, आमकांय दिसता एलायन्स. हाजो अर्थ कितें जाता. आनी दुसरी तागे प्रश्नाक उत्तर दिता हांव. तूं जें आमकां सांगता पळय काँग्रेसी हांगसान थंय गेलें म्हणून, फुडली निवडणूक मात तुगे 2 आमदार तुजे कडेन उरता जाल्यार पळय एलायन्स करना जाल्यार. हे तेणें आपल्याले सांबाळपाक, हे तेणें सांबाळचें. हांव मुद्दम सांगता ऑन रिकॉर्ड, आनी मुद्दम रावचें. आनी जर एलायन्स करना जाल्यार त्या दोनूय आमदार तांचे बरोबर रावता जाल्यार पळय सालसे दितले. पण म्हाका बिफोर आय गो टू वाल्मिकी वा विकास बाब सांगात, ते पयर आतां तुमी कॉन्फिडंट आसात कारण आरजी आनी तुमी तरी एटलिस्ट ओपनली सांगतात, आनी तुमची कितें तें तुमच्या हातांत आहा. तुमी ठरयलें, आरजीपीन ठरयलें, तें तुमी तुमच्या लेवलाचेर ठरोवपाचें. तुमकां दिसता काँग्रेस इज रेडी फॉर अलायन्स म्हणून. ना पळय कशें आसता ना, काँग्रेस ही व्हडली पार्टी, नॅशनल पार्टी. कांय डिसिजन तांगे नॅशनल हातूंत भितर जातात आनी तांकां वेळ वता. वेळ म्हणजे सुशेगाद वचपा पार्टी ती. आमी हांगा कितें म्हणटात की रिजनल फोर्स एक जावपा जाय, त्याच बरोबर काँग्रेसीनय आमचे बरोबर. आमी अशें म्हणना की आप नाका, पण आप म्हणटा कितें आमी एकल्याच वतले. आपा भितर तकल्या भितर कितें तरी आसा. नॅशनल लिडर जे तकल्यांक कितें तरी घालना. तुमी कितें म्हणटात, तांची लोकल युनिट आनी नॅशनल युनिटाची मतभिन्नता आसा. मतभिन्नता आसा, मनभिन्नता आसा. मनभिन्नता आसा, मतभिन्नता आसा. हांव हाजेरूच बाबा वाल्मिकी बाब हांगाच असो विचारता. 2 मुद्दे म्हणटात. एक म्हणटा ते तुमचे आनी तुमगे नॅशनल लिडरशिपी भितर तुमी पब्लीक स्टेटमेंट करतात, पण तांचें मन एके वटेच्यान आनी तुमचें मन एके वटेच्यान आहा ह्या अलायन्साच्या प्रश्नाचेर. आनी तांगे दोगी जाणांचें म्हणणें अशें की आमकां बाबा तुमचे कडच्यान एलर्जी ना, तुमीच सांगता म्हणून आमकां सगळ्यां कडच्यान एलर्जी आहा म्हणून. ना पळय, दोगूय जाण म्हजे वांगडी म्हणटा की आतां गोंयकारांक एलायन्स जाय, गोंयकारांक एलायन्स जाय. गोंयकारांक एलायन्स नाका. गोंयकारांनी खूब अलायन्साचें सरकार पळयलां, खिचडी सरकार पळयलां, आनी तांचें गव्हर्नन्स कशें तें पळयल्लें आसा. गोंयकारांक कितें जाय, गोंयकारांक आज नोकऱ्यो जाय, गोंयकारांक आज बरें शिक्षण स्वास्थ्य सेवा जाय, गोंयकारांक 24 तास लायट आनी उदक जाय, गोंयकारांक विमेन सेफ्टी जाय, गोंयकारांक आपलें पर्यावरण वाचयल्लें जाय. सद्या कितें चल्लां, एक्चुअली अलायन्स इज ऑलरेडी देर, बट बिटवीन हू, भारतीय जनता पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी. ही कसली अलायन्स? ही अलायन्स आसा. आनी जे 12-14 फॅमिलीज आतां इतली वर्सां राज करता आनी इट इज बिकॉज ऑफ दीज पार्टीज. आनी कित्याक ते सांगता, आमी 2017 गोंयकारांनी बीजेपीक हरयल्लें. इट इज व्हेरी क्लियर, द मॅन्डेट वॉज अगेन्स्ट द बीजेपी. आतां 10 वर्सां आमकां बीजेपीक परत सोंसपाक पडला, ते कित्या खातीर? इट इज बिकॉज ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी. सारकें काय ना? आनी आय एम मेकिंग अ व्हेरी सिरियस एक्युजेशन हियर. दीस इज नॉट अ पोस्ट पोल अलायन्स. अशें ना की बाबा आमदार निवडून आयल्यान सरकार घडलें ना म्हणून तांणी पावरा खातीर उडी मारली. आय एम मेकिंग अ सिरियस एलिगेशन दॅट काँग्रेस पार्टीज कॅन्डिडेट्स ऑलमोस्ट आर, दे हॅव अ प्री-पोल अलायन्स विथ द बीजेपी. ऑलमोस्ट इतल्या लेवलाचेर पाविल्ले आसा की इट लुक्स लायक बीजेपी डिसायड्स who the Congress candidate should be so that they can have those आणि हाजो पुरावा आसा न्ही. 2022च्या इलेक्शना पयलीं स्टिंग व्हिडिओज जाल्ले. 3 काँग्रेसीच्या आमदारांनी व्हिडिओचेर कॅश घेतना तांकां पकडिल्ले आनी दे हॅड सेड दॅट आमी जर निवडून, युअर इन्व्हेस्टमेंट इज सेफ. कॅश घेतना तांकां आश्वासन दिता ते लोक दिता तांकां
की आमी जर निवडून आयले आनी आमचो सरकार घडलो ना जाल्यार वी वील गो टू BJP whose government will be formed. आप संकल्प बाब अमोणकर तर ही इज हर्ड सेइंग इन दैट वीडियो दैट आप दिगंबर कामत जी से बात करो वो सब हँडल करेंगे. आणि मुद्दाम एक गजाल सांगात वाल्मिकी बाबा जेन्युइनली म्हणतात ते म्हणतात की तुमची लोकल युनिट आणि तुमची नॅशनल युनिटा मदीं अलायन्साच्या विशयाचे मतभिन्नता आहा म्हण. पळय आमच्या मिटिंग्सीन कितें जाता ते तांकां कांय खबर ना न्ही. आय एम टेलिंग यू दॅट इन आर इंटरनल मिटिंग्स एज वेल एज इन आर पब्लीक स्टेटमेंट्स कांयच डिफरन्स ना. वी आर व्हेरी क्लियर. दिस हॅज नथिंग टू डू विथ दिल्ली इलेक्शन्स एक्चुअली. हांव तुमकां सांगता दिस इज स्पेसिफिकली टू डू विथ गोवा. आनी आज जशें तुमकां सांगलें गोंयचें नांव पेड्ड्यार जालां ह्या तिनूय पार्ट्या खातीर बिकॉज ऑफ डिफेक्शन्स. आणि दीस डिफेक्शन्स लायक आय सेड इट इज अ प्री पोल अलायन्स नॉट अ पोस्ट पोल अलायन्स. ओके. आतां सुद्दां काँग्रेस पार्टी कितें करता पळयात. मडगांव तांणी आतां एक पोटेन्शियल कॅन्डिडेट व्हडल्या विथ बीग फॅनफेअर तांणी ताका इंडक्ट केलो. पूण लोकसभा दॅट पर्सन वॉज सेईंग आय एम फॉर मोदी आय एम फॉर मोदी. मागीर isn't he going to jump to BJP after elections? तशेंच सांताक्रूज सुद्दां आतां बाबूश मोन्सेरात ताच्या पियेक घालता म्हणून एक अफवा आसा. आय डोंट नो. वन ऑफ द पर्सन्स हू वॉज कॉट इन दॅट स्टिंग ऑपरेशन वॉज वन ऑफ देअर कॅन्डिडेट्स फ्रॉम वेली. ताका अजून तुम्ही साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून दवरला. सो इज द काँग्रेस पार्टी सिरियस अबाउट स्टॉपिंग डिफेक्शन्स और आर दे हॅविंग सप्लायिंग MLAs टू द BJP? श्रीनिवास बाब म्हाका रिस्पॉन्ड टू दॅट. आणि ते म्हणतात की तुमचे पक्षाची नसत प्रिपोल अलायन्स, तुमचे कॅन्डिडेटांची BJP बरोबर प्रिपोल अलायन्स असता. मागीर विश्वास कसो दवरप काय म्हण. पळय असल्यो स्टोऱ्यो गोंयांत खूब आयकल्या. आदी जेन्ना MGPचे आमदार फुट्टाले तेन्ना हीच स्टोरी चल्लेली. MGPचे आमदार फक्त काँग्रेसीक प्रोवायड करपाची फॅक्टरी जाल्या अशें सांगून सांगून BJP स्ट्रॉंग केल्लेली. MGPचे लोक फोडून BJPन वयताले. सेम स्टोरी आतां काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट चलोवपाचें काम चालू आसा. वी आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स वीच हॅव नो बेसीस. कांयच एविडन्स ना. हे बेश्टेच खंयचे अफवांच्या आधाराचेर स्टेटमेंट पॉलिटिकल पार्टीनी करचे. म्हणटा तुम्ही यू आर नॉट डुइंग एनीथिंग. नो नो सांगता रिएन्फोर्स जे ZP इलेक्शन येतले ZP इलेक्शनान जे रिजल्ट लागतले त्याच्या उपरांत सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी तो रिजल्ट घेवन बसतले आणि त्या प्रमाणे ठरयतले. आम आदमी पार्टीक जर इच्छा आसा BJP घडोवची जाल्यार आम आदमी पार्टी आमच्या वांगडा येतली. जर ना तांची जर इच्छा आसा BJPक जिखून हाडपाची तर ते आपल्या वाटेन वयतले. सगळ्यांकाच काय आमी कोण कोणाक बरोवंक शकना. जो इलेक्शनाचो रिजल्ट लागतलो ZP त्या उपरांत सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यो बसतल्यो. सादीच गोश्ट पळया. आयज आमची ग्रीन सीट आसा ही जी सांताक्रूजची सीट. आम आदमी पार्टीचो प्रेजिडेंट थंयसर इच्छूक आसा. तो आमच्या बाकीच्या पार्ट्यांच्या सपोर्टा शिवाय जिखूं शकता न्हय. जर अलायन्स जायना जाल्यार मागीर कितें करपाचें आहा तुमकां. BJPक निवडून हाडपाचें आहा. हे तुमचे सगळे जे आरोप आसात ते लोकसभा इलेक्शनाच्या टायमार खंय आशिल्ले. तेन्ना तुमी केल्यात न्ही काम. सगळ्यांनी मेळोन वांगडा काम केलें. एकटो काँग्रेस पार्टीचो जैन असलो एक कॅन्डिडेट निवडून आयलो. सगळ्यांनी मेळोन काम केलें म्हणून जालें. जे कितें आसा आमी ZP इलेक्शनाच्या मागीर सगळ्यांक कॉल करतले. ZP इलेक्शनात तुम्ही बरो सुंदर मुद्दो काडलो की एक गजाल म्हाका दिसता गोंयकाराक आमी जस्ट जाणीव करून दिवपा जाय की बिफोर असेंब्ली इलेक्शन एंटायर गोवा इज गोईंग फॉर पोल्स थ्रू 2 इलेक्शन्स. एक ZP आणि एक म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाय जातली ZP इलेक्शनाय जातली. 90% ऑफ गोवा इज गोईंग टू वोट इन दीज इलेक्शन्स. म्हाका विकास बाब सांगात ही जी अलायन्साची भाशा फाल्यां लोक म्हणटले कितें. आतां वाल्मिकी बाबाचो तो मुद्दो इंट्रस्टिंग आहा की लोकांनी ओपोजिशनाचेर विश्वास कसो दवरप. कारण 2017च्या उपरांत जनरली खंय तुगेले ताक सुद्दां फुकून पिवपाचें आमकां संवय जालें. आतां तर 2 फावटी 3 फावटी जालें. सो आतां ताक न्ही उदक सुद्दां सारकें थंड फ्रिजांतल्यान काडून फुकून पिवपाची परिस्थिती आयली गोंयकारांचेर. सो अशी परिस्थिती भितर जर तुमकां एक सारको इंटेंट दाखोवपा जाय और वॉट यू कॅन डू हें दाखोवपा जाय जाल्यार ZP इलेक्शन आनी म्युन्सिपालिटी इलेक्शन ह्यो 2 बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी. ही जी तुमी अलायन्साची भाशा उलयतात ताजो एक ट्रेलर आमकां ह्या इलेक्शनाक पळोवपा मेळटलो काय तुमी सांगता आमकां डायरेक्ट पिक्चर पळोवपा राव म्हणून 2027? वाल्मिकी बाबान 2-3 म्हणलें की 3 पार्टी डिफेक्शन कोण ते आम केन्ना केलें ना. एक दुसरें म्हणल्यार तो आतां पळय ती भाशी सांगता जाल्यार आमची काँग्रेसी बरोबर कितें आयले तर तुमी MP इलेक्शनाक येनासतना रावचे आसले. तेन्ना तुमचो स्ट्रेंथ दाखोवचो आसलो. तेन्ना तुमकां लोकांली जनभावना कळ्ळी. तेन्ना लोकांक जाय म्हण तुमी एकठांय येयले. आनी आतां कितें पाड पडलें
तो पळय ज्यो सांगता काणयो तेन्ना सावयो त्या स्टिंग ऑपरेशन आसलो म्हण तुमकां खबर ना, तेन्ना हो फोडून घेतलो संकल्प आमोणकर गेल्लो म्हण तुमकां खबर ना, दिगंबर कामत गेल्लो म्हण खबर ना, आतांच याद जाली. त्या वेळाचेर तुमी सांगपाचें बाबा आमी तुमचेर विश्वास ना, आमी आमगे कॅन्डिडेट घालतात म्हणून. त्यांना वचपा जाता. आतां तूं त्यो काणी सांगनाका. ना नॅशनल आणि स्टेट म्हणल्यार कितें ना, नॅशनल इलेक्शना पेक्षा गोंयकारांक स्टेट इलेक्शन महत्वाचें आसा. गोंयांत बीजेपी तुम्ही त्या वेळाचे स्टँड घेवपा आतां सांगनाका. त्या वेळाचेर संपत जालें. विकास बाब सांगात, म्हाका स्टेट इम्पॉर्टंट, म्हाका स्टेट इलेक्शन महत्वाचें. म्हाका विकास बाब सांगात, मागीर व्हॉट हॅपन्ड फ्रॉम 2024 to 2025? व्हॉट हॅपन्ड ते तांकां विचार. आमी खंय अलायन्स ना म्हणला, आमी अजुनूय अलायन्स जाय म्हणटाय, आमी अजुनूय आरजीपी जाय म्हाका एक गजाल सांगात. क्वेश्चन टू वाल्मिकी बाब, म्हाका एक गजाल म्हजी प्रश्नाची उत्तर दियान तुमी. तुमचो हो जो अलायन्साचो ट्रेलर आसा तो झेडपी आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां दिश्टी पडटलो काय आमी डायरेक्ट पिक्चर पळोवपाची गोंयकारांनी 2027 काय ट्रेलर बी दाखयता तुमी? मातशी विश्वास दवरपा आमकां बऱ्या पडटलें. आमी आमचे कॅन्डिडेट आनी काँग्रेसी भितर जे पळय जे हांव ह्या वेळाचेर तुका हांगा सांगपाक शकना शेवटाक ते पार्टीच्या हायकमांडान ठरवप. तुमी तांचे भशेन उलोवपाक तुमगे हायकमांड फातोड्ड्याचा, आमचे फातोड्डाच आसा. आमी आमची तयारी केला. ज्या जाग्याचेर आमी सोयीस्कर दिसतालें की काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट येता जावं आनी खंय दिसता आमी ते करतलेच. आमची मनाची तयारी आसा. तुमची झेडपी इलेक्शनाक अलायन्साची तयारी आसा, आमची मनाची तयारी आसा. आतां शेवटाक काँग्रेसीन ठरवपाचें. आरजीपीची तयारी आसा, कारण आमची आरजीपी कडेन आमची उलोवप चल्ला. आतां शेवटाक काँग्रेसीन ठरवपाचें. ते जर तेंच घेवन बसताय, खंय आमी ग्रीन आसा, खंय आमी येल्लो आसा, खंय आमी रेड आसा, जाल्यार ते तेमी ठरोवपाचें. बरें, म्हाका तुमी सांगतात की तुमची आनी आरजीपीची तयारी झेडपी सावन हो एक्सपेरिमेंट टेस्ट करपाची तयारी 100% तयारी आसा. सारकें, तुमी क्लियर. बरें, आतां हांव बिफोर आय गो टू श्रीनिवास बाब वाल्मिकी ते तुमकां प्रश्न विचारता. तुमकां सगळें आतां सुस्त म्हणटा ते 2024 ते 2025 मदीं कितें बदललें? ना, जशें सांगलें 2024 वॉज अ नॅशनल इलेक्शन आनी हांव याद करूंक सोदता की इंडिया अलायन्स जी घडली दॅट वॉज ऑर्गनायज बाय आर कन्व्हिनर, नॅशनल कन्व्हिनर बाब अरविंद केजरीवाल. ताणें सगळ्या ऑपोजिशन पार्टीच्या स्टेट्सान वचून तांचे कन्व्हिनरांक आनी प्रेजिडेंटांक मेळून ही गॉट देम टुगेदर फॉर अ राज्यसभा वोट एक्चुअली, जेन्ना एक्चुअली दिल्लीच्या अगेन्स्ट मोदी सरकारान बील हाडिल्लें. पूण दॅट एफर्ट ऑफ ब्रिंगींग ऑल द ऑपोजिशन टुगेदर turned into India Alliance. Okay, that was for national party and there was no Goa forward in that, and there was not only Congress party. खूब बऱ्यो party सुद्धा आशिल्ल्यो. Today in Goa we are concerned about Goa. आणि गोंयान आमी इतली वर्सां आतां पळयलें न्ही, we have seen what is happening. It is just like Gujarat. आज गुजरातान प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी खंयची आसा जाणा? इट इज नॉट काँग्रेस पार्टी, इट इज आम आदमी पार्टी. कित्याक लोक थंय विटल्या. 30 वर्सां एकूच पार्टी राज्य कशें करूंक शकता? इट इज ओनली विथ द डायरेक्ट हेल्प ऑफ काँग्रेस पार्टी विच वॉज द प्रिन्सिपल ऑपोजिशन एट दॅट टायम. अदरवायज नो पार्टी कॅन सर्वाइव इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप फॉर 30 years. तुम्ही झेडपी इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक कोणाच्याच बरोबर वचची ना? डेफिनेटली नॉट. आर थिंग इज व्हेरी क्लियर. आमी खूब काम केल्लें आसा. वी हॅव वर्कड ऑन द ग्राउंड अँड दीस इज नॉट फॉर एनी सेल्फीश रिजन्स. हे आमचे लोकां कडल्यान आमकां मेसेज आयिल्ली आसा. आज आमी सगळ्या 40 मतदारसंघान काम करतात. आमचे जे कॅम्पेन जाले, बीजेपीचे बुराक जावं, बीजेपीचे गुंडाराज जावं, मागीर जे आमी क्लिनिक्स उगडटात, ताका इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. पयर जेन्ना अरविंद केजरीवाल जी आयिल्ले तेन्ना नॉर्मली आमी नॅशनल लिडर येता तेन्ना एक कॉमन वॉलंटियर मिटींग घेता. ह्या फावटी आमकां दोन वेगळ्यो घेवच्यो पडल्यो. वन फॉर नॉर्थ गोवा वॉलंटियर्स, वन फॉर साऊथ गोवा वॉलंटियर्स. आनी आश्चर्य म्हळ्यार नॉर्थ गोवा वॉलंटियरान चड वॉलंटियर्स आयले मोर देन साऊथ गोवा. सो वेर इवन वी वर वीक बिफोर वी आर नाव स्ट्रॉंग ऑल ओव्हर. म्हाका श्रीनिवास सांगा त्याच प्रश्नाचेर तुमकां दिसता तुमी जेन्ना अलायन्साचे भाशा उलयता आनी तुमी काय ताका विरोध करना, तुमी इतले सांगतात आनी गुड थिंग की 2024 दक्षिण गोंयचे जैत हे जितली काँग्रेसीचे आशिल्ले तितलेच बाकीच्या पक्षांचे आशिल्ले म्हणून. झेडपी इलेक्शनाचे आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचे कितें तुमकां दिसना की गोंयकारां मुखार एक सारको प्रूफ ऑफ इंटेंट म्हणटा पळय तो दवरपाची एक बरी संद ओपोजिशनाक ह्या वेळार आसा, ती वापरपाक जाय म्हणून, रादर देन डायरेक्टली सेईंग दॅट 27 पळयात आमी कशे एकठांय येता ते. पळया, झेडपी इलेक्शनाकूच तुमकां दिसतले दोन्ही झेडपी जे आसात नॉर्थ आणि साऊथ आमी जिखतले. अलायन्स काय विदाउट अलायन्स ते तुमकां दाखयता आमी. हे डिस्कशन ऑफकोर्स जशें अंजनी सांगले हांगासर टीव्ही कॅमेरा फुड्यान बरोबर अग्रीड, बट डू यू हॅव एन इंटेंट टू वर्क आउट समथिंग? वी आर गोइंग टू विन बोथ द झेडपीज.
Do you have an intent And to we work will- out an alliance? We are going to win both the therapies. आणि त्या दिसा सगळ्या गोंयकारांका दिसतले की सगळे अपोजिशन मेळोन कशे जिखू शकता ते. ओके, आयज तुमच्या फुड्यान हांव इतलेंच म्हणटा, बाकी आम सगळे आदमी opposition पार्टीचो मिळून कसे जिंकूक शकता ते दिसतले हय म्हणटा तुम्ही. दिसतले. हां, या. बाकी आम आदमी पार्टीचे डिसिजन आम आदमी पार्टीन घेवचे, ते त्यांचो हक्क आहा. तेंच्यांनी लोकसभा इलेक्शनाक ते आमच्या वांगडा आयिल्ले. आता तेंच्यांनी मदींच डिसायड केला की ते पण तुम्ही इंडिपेंडंट म्हणटात वतले म्हणून. तुमची दारं That is their उगडी आहा. decision. तुमची दारं उगडी आहा म्हणटा तुम्ही. वी आर नॉट रुलिंग आउट एनी पॉसिबिलिटी. एनी पॉसिबिलिटी. म्हाका फायनल रावंड घेतना विकास बाब सांगात, एक गजाल तुमची ही जी चर्चा आमची घडये BJP सारकी पांयार पांय घालून वॉल्तेराचेर बसून तुगे गालांतली गालां हांसता आसतलीं हें पळोवन. कारण ओपोजिशनाची सद्याची ही डिस्कशन जर पळयली जाल्यार तुमी तर क्लियर सांगतात की ह्या BJPक जर हरोवपा जाय आमी एकठांय येवपा जाय म्हण. डोंट यू थिंक दॅट ऑल्सो एक्सपोजीस द प्रेझेंट वीकनेस ऑफ द ओपोजिशन? कशें आसा, आतां वाल्मिकी बाबान सांगलें की तांचे व्हॉलंटियर दोन हांव गोवा फॉरवर्डाचो 4 तालुक्यां भितर हांव काम पळयतां. सांगें, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडा. म्हाका धारबांदोडाय तांगे कांय कोण दिसलो, सांग्यारय दिसलो, केप्याय दिसलो आनी काणकोणय दिसलो. केप्यां भितर 2 मतदारसंघ ते सोडून दी. प्रत्येकाक सांगता आमी हें केलां, आमचे कडेन इतलें आसा, प्रत्येक सांगतात ते आमचो असो विस्तार जाला तसा. ते सगळ्यो काणयो. शेवटाक कशें जाण न्हू, ओपोजिशनान एकठांय येयले शिवाय 2027 इलेक्शन जिखप खूब कठीण. खूब म्हळ्यार खूब तूं कठीण. म्हणटा ही वास्तविकतेची जाणीव आनी भान दवरपाक जाय. 10% वोट कोणी घेता रे? 15%. तुका जिखतलो जाल्यार वोटींग कितलो जाय? 40% जाय. BJP 33% जाल्यार आमी 40-50चा टार्गेट दवरपाक जाय. आनी सगळ्यांक कित्याक 67% वोटींग आज कुशीन आसा, 33% आज राज्य करता. काटाचेर 50-100 मार्क्सां भितर 33% कसो पास जावपा मार्क्स ताचेर BJP राज्य करता. कित्याक लागून करता? आमच्या भितर एकवट ना, एकचार ना आनी भावसारय ना सारको. म्हणून हें जाता. हें जर आम आदमी पार्टीक कळना जाल्यार आमी ताका कांय करपाक शकना. ना जाल्यार आनी एक गजाल आसपाक शकता. कितें खंय तरी दिल्ली भितर तांकां खंय तरी तांगे सेटिंग जालें आसतलें. तुमी गोंया भितर कशेंच हें करनाकात, आमी दिल्ली तुमकां कशें तरी खंय मॅनेज करून घेतात. कोणा बरोबर? आतां हें पळयात, BJP बरोबर. BJP बरोबरच न्हू. ते म्हणटात तुमची setting आहा, तुम्ही म्हणटात तांची setting आहा. आतां ते 2017चे काडटा पळय त्यो काणयो. आमी 2017 BJP भितर मर्ज केलो ना, आमी सपोर्ट केल्लो. आनी ती जाल्ली आमचे कडेन चूक. हें अध्यक्षान, आमच्या पार्टीन आनी अध्यक्षान वारंवार सांगलां, एक चूक जाताच आनी चुकी माफी आसता. आनी आमी लोकां फुडें गेले म्हणून तर आमकां परत फातोडा लोकांनी. म्हाका एक गजाल सांगात विकास बाब, व्हेरी क्लियर. तुमी सांगतात की हे वास्तविकतेचें भान सोडून कांयच जावपाक शकना म्हणून. ना, म्हाका वाल्मिकी बाब सांगात, दीस इज अ व्हेरी क्लियर कट थिंग. तांचें म्हणणें आनी म्हजो तोच प्रश्न आसा. डोंट यू थिंक की सद्याक जेन्ना ही परिस्थिती आसा, ओपोजिशनाची एक इनहेरंट विकनेस जी आसा गोंया भितर, जंय कोणाचोच पॅन गोवा प्रेझेन्स आज उरिल्लो ना. काँग्रेस सुद्दां म्हणटा की आमी करतात म्हणून, आमचो प्रयत्न चालू आसा, काम चालू आहा म्हणून. दीस एक्सपोजीस द ओपोजिशन फ्रंट. No, not at all. Actually, पळय, वोट स्प्लीट जे म्हणटा पळय न्ही, दॅट खरें म्हळ्यार टुडे गोंयचो मेन इशू आसा इज नॉट वोट स्प्लीट, इट इज MLA स्प्लीट. आनी पयरूच काँग्रेस फुडारी बाब फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें की ह्या फावटी सुद्दां 2027 सुद्दां जर तांचे आमदार निवडून आले आनी काँग्रेसीचो सरकार घडलो ना जाल्यार परत ते BJPक वतले. सो दिस इज अ सिरियस इशू. MLA स्प्लीट इज द रियल इशू हियर. आतां तुमी म्हणटा पळय न्ही, सगळ्यांनी एकत्र येवंक जाय बेस्ड ऑन सिंपल एरिथमेटीक. पळय, 2017 आम आदमी पक्ष एक नवी पार्टी आशिल्ली. लोकांक आमचे सगळे विचार आवडले, आमकां मतां दिली, पूण आमकां आमदार दिले ना. 5 वर्सां आमी टिकले, बरें काम केलें, लोकांची सेवा केली. 2021 कोविडान जितली आम आदमी पक्षान सेवा केतली तितली सरकारान सुद्दां करूंक ना. आज ते गोंयकार सुद्दां मानतात. त्या खातीर 2022 आमकां 2 आमदार दिले. आज जशें सांगलें, वी आर स्प्रेड ऑल ओवर गोवा आनी गोवन्स आर रेडी फॉर आप. गोंयकारांक आज एक स्थिर आनी एक भ्रश्टाचार मुक्त सरकार जाय, सो दे कॅन गेट ऑल दोज थिंग्स वीच आय मेन्शन्ड. अँड आय थिंक इट इज हाय टायम की आमी जे सद्याचे जे अलायन्स आसा वीच इज बिटवीन गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस पार्टी अँड भारतीय जनता पार्टी, हें सोडून दिवपाचें. तुम्ही म्हणटा तांची सेटिंग आहा, ते म्हणटा तुमची सेटिंग आहा. सेटिंग कशें आसा म्हणटा ते, तो म्हणटा दिल्लीक सेटिंग केला. अरे दिल्लीक सेटिंग आसा जाल्यार आमी हरचे नाशिल्ले इलेक्शन न्ही. आमी म्हणटाले नाल्यार येवन तुमी काँग्रेसी अटॅक See, करना. you have to use खंयचोच the मनीस same जो logic. opposition बरें, आसा, I'll ask ताका that attack question. कित्याक विकास बाब, करना? I'll ask that question to तुम्ही Valmiki ruling बाब. party कित्याक attack Okay, केला? विकास बाब, I'll ask that question to Valmiki बाब. ते म्हणटात तुम्ही गोंया येवन फक्त काँग्रेसीचेर अटॅक केलो,
तुम्ही जेन्ना तुगेली एफिडेविट हें दाखयतात इलेक्शन एफिडेविट बीजेपीचेर उलोवपाक जाय त्या विशयान दाखयतात आणि ते म्हणटात की तुम्ही बीजेपीचेर अटॅक करनात यू आर सॉफ्ट ऑन लोकांचेरच attack बीजेपी करप. हय बरें यू आर सॉफ्ट ऑन बीजेपी म्हणटात ते. सगळ्यांनी जे आम्ही कॅम्पेन केला बीजेपीचे बुराक जावं बीजेपीचे गुंडाराज जावं सगळे जे आम्ही कॅम्पेन केला दॅट वॉज अगेन्स्ट बीजेपी. वी आर द ओनली पार्टी ऑन द ग्राउंड. बुराकाचे कित्याक उलयला तुम्ही ग्राउंडार वचून लोकांक मेळून बुराकाचे कित्याक उलयला गुंडाराजाचे कित्याक उलयला फक्त काँग्रेसीचेरच कित्याक उलयलो. तुम्ही ग्राउंडार वचून लोकांक मेळूंक सोदना तुम्ही फक्त आमी alliance ग्राउंडारूच करून आसा. घरा बसून ग्राउंडारूच निवडून येवंक आसा. सोदता. That is the problem. That is the problem. म्हाका वाल्मिकी बाब सांगात तुम्ही म्हणटात की यू आर फायटिंग बोथ. You are right now saying Valmiki Bab that you are fighting both. We are saying they are both the same. Goa forward, BJP and Congress are all the same. We have seen that. जे 12-14 families जे आसा तांकां कांयच पडना खंयचो पार्टी तो. म्हाका श्रीनिवास बाब सांगात हाव आर यू काउंटरिंग दीस फायनल वर्ड्स तुगेले ते म्हणटात की बाबा तुम्ही MLA स्प्लिट ते म्हणटा वोट स्प्लिट इज नॉट द इश्यू. तुम्ही जे अरिथमेटिक सांगता देर इज अन इनहेरंट फॉल्ट इन दॅट अरिथमेटिक. इट इज MLA स्प्लिट दॅट इज अ प्रॉब्लेम नॉट दी वोट स्प्लिट म्हणून. आम्ही हेचेर एक सिंपल आमचो उपाय केल्लो आहा. 2025 आमी टार्गेट दवरिल्ले की 25 सीट आमी काँग्रेसीचे अलोन निवडून हाडूं शकता काय हेचेर काम करचे. 27 खातीर आमचे टार्गेट आसा 27 सीट. पण बाकीचे सीट्स आसात न्ही. ओके तेचो जो डिसिजन आसा तो आमी घेतलेच. हे जे आसा आयज आम आदमी पार्टी जे सांगता तांच्यांनीच इश्यू घेतले लोकांचे आमी घेवंक ना. जो गुंडाराजचो इश्यू आसा तो सगळ्यांनी वांगडा घेवंक ना. जे सगळ्या बाकीच्यांच्या कामाचे क्रेडीट घेवपाचे अशे प्रयत्न हेंच्यांनी करचे न्ही. उदकाचो जो इश्यू आहा तेचेर सगळ्यात व्हडलें आंदोलन काँग्रेस पार्टीन बूथ लेवलाचेर पर्यंत वचून केल्लेलें आसा. आमी लोकां कडेन उलयत आसात आनी म्हाका ग्राउंड लेवलाचेर हांव एटलिस्ट नॉर्थ गोव्याचेर तर क्लियर कट सांगूं शकता की आय हॅव पर्सनली टच 606 पोलिंग बूथ्स ऑफ नॉर्थ गोवा. इतले तुमच्या कडेन कोण आहात ते दाखया. बरें हांव ते तांचो पण ते जावं ते कितें सांगतात ते सांगीत रावतले. आमचे इंटेंशन क्लियर आसा. जर मेजॉरिटी मार्क क्रॉस केलो जाल्यार MLA फुटपाचो प्रश्न दिवचो ना. बरें हांव इतल्याचेर थांबतां. एक विशय आसा हातूंत भितर की हांवें म्हणिल्लें की ह्यो बोटी फायनली वचून खंयच्या धक्याक लागतली काय म्हणून. 2 धक्याक लागतल्यो 3 धक्याक लागतल्यो काय एकाच धक्याक लागतल्यो. सगळ्यांत पयली गजाल द टेस्ट केस इज ZP इलेक्शन. कारण 2 गजाली आहात. एक मॅक्झिमम गोवा इज गोईंग टू वोट इन दॅट इलेक्शन एंड नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टंट इट इज गोईंग टू बी ऑन अ पार्टी सिम्बॉल. म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन तरी सिम्बॉलाचेर जावची ना. थंय अघोशीत अलायन्स आसतली. हांगा एक्च्युअल सिम्बॉलाचेर वेंचणूक जातली. थंय जर हांव परत म्हणटा ते प्रूफ ऑफ इंटेंट जर ओपोजिशन पार्टीज दाखोवपाक शकल्यो जाल्यार घडये लोक म्हणटले की बाबा हे एकठांय रावपाक शकता रे म्हणून. सद्याक तुगेलें दिवाळेच्या आदले दीस राती फोटो ऑप जाला. त्या फोटो ऑपाची एक कन्वर्शन हें हांव म्हणटा तें पॉलिटिकल कन्वर्शन बाकीची कन्वर्शनाचेर खूब वाद जाता सद्या. हें तुगेलें एक्च्युअल अलायन्सा भितर जाता काय कितें तो प्रश्न म्हाका दिसता आनी त्या प्रश्नाचें उत्तर सगळे गोंयकार सोदतात. आज इतल्याचेर थांबता. विकास बाब, श्रीनिवास बाब, वाल्मिकी बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट.